हांव काय पळय मरे दिसता विरेश आता हय आपय ना विरेश एक मिनिट वन बाय वन पयलू म्हणजे सगळ्यांक ओपिनियन पोलाचो उलोवणी परबी आता तुमचे क्वेश्चन तुमी स्टार्ट करा. तुम्ही ऑपोजिशना बरोबर सपोर्टान आशिल्ले त्या विशयाचेर ते ऑब्वियसली ऑपोजिशना बरोबर सपोर्टान आसा म्हणून हांवें शर्ट घातलेलो आसा आनी म्हाजेचो जो येदो व्हडलो डिस्प्यूट जाला आनी तो निशेध करपाक हांवूय भितर बसोंक ना हांवूय भायर येयला भायरूच रावला गव्हर्नराची जी स्पीच आसा ती बॉयकॉट केल्या सो तुम्ही पळोवंक शकता की हांव वांगडा आता विचारा तू ऑपोजिशनाच्या बरोबर भायर कित्याक येवंक ना तूं पार्ट ऑफ द बीजेपी भितर रावलेलो भायर ना हांव भायर ऑपोजिशनाचो लॉबी आसा ऑपोजिशन लॉबीन आसलो भायर ओके आनी मेन म्हटल्यार म्हाका युरी बाबान फोन मारून सांगलें की बाबा आमी सगळे ब्लॅक शर्ट घालपाचे आसा बॉयकॉट करपाचें आसा हांवें मान धरून हांवेंनूय बॉयकॉट केल्लें आसा आनी हांवें ब्लॅक शर्ट घातलेलो सो यू आर विथ दॅट या ऑब्वियसली आमी पळय विथ म्हादयचे जे विशय आसा हो विशय जो सरकारान गोंय काबार करपाक आमची म्हादय जी आसा ती काबार करपाक सोदता तेजे आमी अगेन्स्ट आसा हे आमी क्लियर कट सांगूं शकता. भायर कित्याक येवंक ना म्हणजे जेन्ना ते युनायटेड डे सगळ्या वांगडाच भायर सरताले त्या टायमार तुजो प्रेझेन्स तेंच्या हितून पळयना. बेजिकली युनायटेडली भायर जेन्ना आमी आमचे एसेंब्लीच्या भायर रावप म्हटल्यार युनायटेडली भायर रावपूच जालें आतां तेंच्या वांगडा भायर येना कित्याक पळय तो भायर येता आसतना म्हाका काय सांगूंक ना तुका आमी भायर वयता प्रेसाक बायट दिवपाचें म्हाका सांगूंक ना हांव भितर रावलो कित्याक म्हाका सांगिल्लें कॉर्डिनेशन ना तेंका एकाचें दिसता आसतलें की पळय ऑपोजिशन खूब कितें कितें म्हणटलें आनी बीजेपी खूब कितें कितें म्हणटलें म्हणून आमी तें जावपाचें ना आमकां समज आमी ट्रूथ आसा आमी समज क्लियरली आमी मेन्शन करता की आमचो स्टँड असो असो आसा म्हणून सो तो आमी त्या स्टँडा वांगडा रावतले फाल्यां कोणूय कितें उलोव आमचो स्टँड क्लियर आसतलो आनी आमी ऑलरेडी आतां आमच्या सायडीच्यान जे ऑपोजिशनाक सॉरी आमच्या प्रायम मिनिस्टराक लेटर करपाचें आसा आमी की बाबा हे जे येदो व्हडलो म्हादयचो इश्यू आसा तितून तुमी कॅबिनेट बसका घेवची लोकसभेची जावं राज्यसभेची आनी तुमचो निर्णय दिवचो कारण आतां अशें हें जाल्लें आसा की बाबा एसेंब्लीन हांगा बीजेपी म्हणटा आमकां जाय म्हणून ते सायडीन तेंची बीजेपी म्हणटा की तांकां म्हादय जाय म्हणून सो हे जे आसा डिस्प्यूट आसा तो प्रायम मिनिस्टरान खंय ना खंय क्लियर करपाचो हें आमचें लेटर आसा हें आमी लेटर आयज मेल करतले आनी स्पीड पोस्टूय करतले जितून मेन्शन केल्लें आसा की जो डिस्प्यूट आसा कित्याक आमची जी म्हादय जो बेसीन आसा तो गोंयाक उरचो म्हणून आनी गोंय सारकें एक ल्हान राज्य आसा त्या राज्याक तो जो रायट आसा म्हादयचो जो रायट आसा तो मेळचो म्हणून. विरेश आरजीपीन आपलो मुवमेंट लॉन्च केला आयज एक्टिविस्टांनी सगळी मिटींग जी ऑर्गनायज केला थंय ते 40 आमदारांक 40 खुर्च्यो दवरतले सो तुमचो प्रेझन्स आसतलो मिटिंगेक थंय पळय आमी ऑलरेडी आमचो स्टँड सांगलेलो आसा आमी वेल विशीस दिवपाक सोदता आयजचो जो मिटींग आसा काल आमची मिटींग जाली दोतोर नंदकुमार कामत सर येयल्लो थंय आनी तेंच्यांनी ब्रीफ केल्लें आसा तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की सरकार कितलो अपयशी जाल्लो आसा तेंच्यांनी जे पॉयंट्स दिल्ले तेंच्यांनी जे मांडलेले तिनूय जे सीएम आसा जे बीजेपीचे सीएम आसा परेकर आसा तेन्ना पार्सेकर आसा मागीर आतांचो जो सीएम आसा प्रमोद सावंत आसा हांकां सगल्यांक तेणें जे पॉयंट्स दिल्ले आनी तेणें मांडले सायंटिफीक पॉयंट दिल्ले अशें न्हू की बाबा कोणी कितें सांगता वचो कित्याक फाल्यां आमी तुमी म्हणूंक शकता की विरेश बोरकर कितेंय सांगता ताका सायंटिफीक नॉलेजूच ना म्हणटले पूण आयज जेन्ना दोतोर नंदकुमार कामत सारको येदो व्हडलो सायंटिस्ट आनी गोंयचो तुमकां खबर आसतलें की कितले ताणें प्रोजेक्ट केल्ले आसा ते गोंया खातीर सो येदो व्हडलो दोतोर जेन्ना तांकां दिता तांकां सगळें डॉक्युमेंटेशन दिता तांकां करून सांगता आनी बाबा अशें अशें जावपाक जाय हें जेन्ना सांगता तेन्ना ते सरकार कांयच करपाक सोदिना सो जेन्ना येदो व्हडलो सायंटिस्ट सांगता तेजो कितें तरी मान धरपाक जाय मात आयचो जो सीएम आसा ताका कांय पडलेलें ना जावं मिनिस्टर जे आसा तांकांय कांय पडलेलें ना तेवूय कांय सांगिना तेवूय कांय उलयना सो जेन्ना अशें सायंटिफिकली जे आमी प्रुवन करता आमी दाखोवन दिता अवेरनस ही जी आसता ती लोकांक सांगपाची आसता बट सायंटिफीक रिजन जो तेंच्यांनी मेन्शन केलो आनी काल तेंच्यांनी सांगलें की समज हो जो प्रोजेक्ट आसा तो गेलो हांगा व्हडलो आनी एक डॅमाचो प्रोजेक्ट येवपाक आसा कोटरी डॅम म्हणून जो कोटरी डॅम जालो नाल्यार भुकंप येवपाचो आसा म्हणून आयज हो हायलायट जावपाक जाय हांगा फुडें व्हडलो भुकंप येवचो 5 भुकंप जाल्ले तो तसलो व्हडलो भुकंप हांगा गोंयांत जावपाक जाय 70 आख्खे काबार जावपाक जाय धारबांदोडा आख्खे काबार जावपाक जाय सांगे आख्खे काबार जावपाक जाय हो व्हडलो विशय आसा हो विशय ज्या सायंटिस्टान मांडलो काल आमच्या स्टेजीचेर पिसुल्ले मिटिंगेक तो आयज हायलायट जावपाची गरज आसा आयज सरकारान तेजी दखल घेवपाक जाय सरकाराक कांय खबर ना म्हणून दाखोवंक जायना सरकाराक सगळें खबर आसा
त्याने सांगले 56 प्रोजेक्ट जे पयलू आसले ते प्रोजेक्ट अजून पर्यंत तेच्यान फुडें मारूंक ना. अजून पर्यंत तुझे 5 काय 7 कितें प्रोजेक्ट जाल्या. म्हटल्यार इतले जे प्रोजेक्ट बारीक बारीक जे बंदारा जाल्ले ते करपा जाल्ले. मात आयज खंय व्हडलो डॅम घालपाचें आसा. व्हडलो डॅम समज जालो कोट्री डॅम, आयज सीएमाक विचारपाचें प्रेसान की हो कोट्री डॅमाचेर तुमी कितें केला जावं तुमी कितें उलयता. ते म्हणटाले कितें तुमी डायवर्ट करूंक सोदता, तुमी आनी कितें. हे डायवर्जन एक इश्यू जालो. तो कोट्री डॅम आसा ते सायडीन आलवंटी नदी आसा, ते सायडीन थंय विर्टी डॅम येवपाचो. सो हांगा खुबशे प्रोजेक्ट आसा, लोकांक कांय खबर ना. सो आमचें काम आसा ते अवेरनेस करपाचें, सगल्यांचें काम आसा अवेरनेस करपाचें. आनी दुसरें म्हणजे आमी प्रायम मिनिस्टराकूय लेटर बरयता, तितूनय आमी मेन्शन करता की हे कितले घातक आसा आनी कितले डेंजरस आसा. तेंच्यांनी मेन्शन केलें की उत्तराखंडाक जे जाला तो सेम सिच्युएशन गोंयांत जातलो. हे प्रत्येक गोंयकारांनी जाणीव घेवपाक जाय. आनी आमचें काम आसा तें अवेरनेस करपाचें आनी आमी अवेरनेस करूनच फुडें वयतले. आनी फुडले जे फुडें आमी जेन्ना सांगता की बाबा आनी गोंय बंद जेन्ना सरकाराक कळना, सेंटर सरकार गव्हर्मेंटाक कळना, तेन्ना गोंय बंदाचो एक उलो घालुया. गोंय बंद म्हटल्यार आमी उलो मारता सगळे एनजीओ, सगळे पॉलिटिकल पार्टींक, सगळे जे युनियन लिडर्स आसा, युनियन आसा, मागीर मार्केट आसा, मार्केट एसोसिएशन्स आसा, मागीर आमचे पंचायत आसा, म्युनिसिपालिटी आसा, सगळ्यांक उलो मारता. समज तांकां हलोवपाक जाय आमी आसा तुमच्या वांगडा. तुम्ही आज मिटिंगेक वयतले, तुम्ही आज मिटिंगेक वयतले. आमी तुमकां सांगूं सोदता की आमचो स्टँड आसा की समज सगळे ऑपोजिशन एकटे येता आनी गोंय बंद म्हणटा, ऑपोजिशन अलग न्ही, सगळे लोक गोंयची जनता जी आसा गोंय बंद कित्याक लागून म्हादय वाचोवपाक लागून. तेन्ना खंय ना खंय लोकांक दिसतलें की बाबा ही जी म्हादय आसा, आमची जी आवय आसा ती वाचोवंक शकता आनी नॅशनल मिडिया जावं इंटरनॅशनल मिडियाचेर पावतलें. ना तुम्ही आज मिटिंगेक वयतले. पळय आमचो स्टँड ऑलरेडी आमी घेतलेलो आसा आनी तुमकां ऑलरेडी क्लियर केल्लो आसा. आमच्या पार्टीन प्रेस कॉन्फरन्स केन्ना तुमकां ब्रीफ केल्लें आसा. सो तेजेर हांव आनी परत तुमकां कांय सांगना. बट स्टँड आमचो क्लियर आसा. आमचें काम आसा. तुम्ही वयतले व ते सांगना मिटिंगेक वयतले. गोवन वयतलो तो इंटरेस्टेड वयता कित्याक ती मिटिंग पॉलिटिकल न्हू, हय अवेरनेस आमची करपाची मिटिंग्स आसा जे म्हाजे बद्दल ते आमी ऑलरेडी चालू केल्ली आसा आनी आमी पावत आसा. आमचे आनीक इंटेलॅक्च्युअल, आमचे आनीक आयडियोलॉजी कोण आसा ते आमी सगळे घेवन आमचे बारीकच्यो बसका आसा अवेरनेस आमी करतले. आनी आयची जी मिटींग आसा तेका आमी आमचे वेल विशीस दिवंक सोदता. वेल विशीस तुका लोकूय दिता न्हू. एज अ गोवन प्लस तूं आमदारूय आसा. सो वेन तूं जेन्ना म्हादयाच्या विशयाचेर तुवें चिंता, तुका चिंता आसा, तुमी वचपाचे आहा तेव्हा तुमी म्हाका पार्टी लागना. ना म्हाजी जी चिंता आसा पळय ती हांवें ऑलरेडी सांगलेली आसा आनी आमी जे सांगलेले आसा आमी मेन्शन केल्ले आसा आमी तेजेरूच रावतले. कारण आमकां सगळ्यांक वांगडा रावपाक जाय. आमचे जे निर्णय आसा हो ऑलरेडी आमी सांगलेलो आसा, प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलेले आसा. सो तेजेर मनोजान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन इंडिव्हिज्युअल पार्टीचे विचारीत ना. जेन्ना आमी म्हणटा एज अ एमएलए आमी केन्नाच कोणाक ना म्हणूना, आमी कोणाक कांय सांगूंक ना. पण जेन्ना आमी उलयता ओके आमी म्हणटा अवेरनेस करपाक. आयज जी मिटींग आसा तीय अवेरनेस करपाक, आमची मिटींग आसा तीय अवेरनेस करपाक. सो अवेरनेस करपाची मिटींगेक जेन्ना आसा तेन्ना कोणी येयले आमी बसून गेले ना, तितून व्हडलें आमचो जो काम आसा ते आमी ऑलरेडी केल्लें आसा. आमी अवेरनेसाक लागून आमची मिटींग्स चालू केल्ल्यो आसा. तितून आमी अशें म्हणना की बाबा आमी हांगा वयतले हांगा थंय वयची ना. फाल्यां ते म्हणटा की आमी तेंचो प्लॅट. आमचो जो टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट जो आसा तो मुवमेंट एक युनीक आसा. आमी आयडियोलॉजी आमची घेवन फुडें वयता आनी जे एथिक्स आसा ते आमचे प्रिजर्व करता. तुम्ही कितें करता ते बरी खबर. तुम्ही कितें करता ते बरी. वयतले व ना ते सांगता. तुम्ही युनायटेड आसा म्हणटा म्हादय शिवचेर आनी फाटल्या दिसांनी युनायटेड तुमची पार्टी खंय तरी डिवायड जाल्ली आसा. सो तेजेर तुमी कितें म्हणटा? कित्याक तुमचे 2 पार्टी जाल्ली आसा जे सपोर्ट गव्हर्मेंटाक सपोर्ट गव्हर्मेंटाक करिना. तेजेर तुमी कितें? पळय गव्हर्मेंटाक कोण सपोर्ट करता करना. आमची पार्टी युनायटेड आसा, आमची पार्टी इंटॅक्ट आसा. फाल्यां कोण आसा नासा ते आमकां खबर ना. पण जेन्ना आमी आमची पार्टी इंटॅक्ट म्हणटा तेन्ना आमची कोर कमिटीची मिटींगूय जाल्ली. आमी तितून डिस्कसूय केले हेजे बद्दल आनी ते आमी सांगले क्लियर कट की कितें आसा आमचे कशें कितें फुडें स्टेप्स आसा. फाल्यां पार्टीचे उलयता आमी पोते सांगता तुका आमी तुजे पार्टी इंचाना कित्याक पार्टी करता बरें ओके वेल तुमचे हिता इंडिव्हिज्युअल तुमी वयतलो की वयचो ना. आमी एज अ गोवन आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा. म्हाजें सांगता की आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा. हांवेंनूय सांगलें. हांवें पयलीं आमी बसका घेवन सांगलेलें आसा. फाल्यां जितलें तुमकां परत रिपीट करपाक जाय परत रिपीट करता. आयज तुमी पळयलां आसतलें सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे हांगा आसले. सो आमकां फाल्यां अशें जावपाक जायना की ते येयले आनी आमी इनवॉल्वमेंट जाला आनी आमचो जो स्टँड आसा तो खंय ना खंय चेंज जाला. आमचो स्टँड तसोच आसा. आमी सांगला की सगळे आसा ते वांगडा आसचे आनी तांकां आमचे वेल विशीस आसा. हांव थंय आसतलो काय नासतलो ते तुमी मिटिंगेक पळया. बट जो आमचो स्टँड तो क्लियर उरतलो. प्रॉब्लेम कितें आहा
टुगेदर फॉर म्हादई मुवमेंट आसा पळय ती फक्त RG घेवन वयता आनी हो सेव म्हादई आसा पळय तो सगळे NGO पॉलिटिकल पार्टीज घेवन आयज पब्लीक अवेअरनेस करता तेका तूं एज अ MLA अटेंड जातलो काय नाका आमी विचारता तेच जाता आमी पळय एज ए MLA जाल्यार म्हणून राव एज ए MLA म्हणून तुमकां आन्सर दिता तुमकां आतां एज ए MLA म्हणून जाणा सो आमी जो सो हांवें समज हें केला जो आमचो निर्णय आसा की हांव थंय आसची ना हें आमकां तुमकां क्लियर करता कारण हय पळय आतां तेंय सांगता तूं म्हणजे आयज पयर तेंच्यांनी टुगेदर फॉर म्हादय म्हणून तेंच्यांनी थंय बसका घेतली सगळे पार्टीनी आनी ते फक्त RGPचेर उलयता RGP एकूच पार्टी ना थंय CPM आसा CPI आसा सगळे खुबश्यो पार्टीज आसा ज्यो गोंयांत आसा हे कंटेस्ट केल्ले आसा सो तेंचेर अटॅक करपाक आमचेर हें करता सो फाल्यां ते अटॅक करता म्हणजे तूं वयचा ना अशें अटॅक करता म्हणून तो वयचे ना अशें काय ना बट आमचो जो आमी मुवमेंट केल्लो आसा आमचो एक मुवमेंट आसा म्हाजे आयज तेणें म्हटलें की हो जो मुवमेंट आसा फक्त RGPचो हो RGPचोच मुवमेंट न्हू RGPचो मुवमेंट आसल्यार थंय दोतोर नंदकुमार कामतूय येवची नासलो पण आतां जे आनी खूब जाण येवपाचे आसा तशें न्हू आयज जी मिटींग आसा इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इश्यू सो जेन्ना तूं आसा जाल्यार पॉलिटिकल पार्टी कित्याक वचना म्हटल्यार हांव हेजें विचारना तो म्हणटा पॉलिटिकल हें करता म्हणून एक्झॅक्टेड अपोजिशन म्हणून एक कितें आसा आल्या दीस इज ओके लागीं इश्यू काय जालो आल्या तुमी अपोजिशन बरोबर आसतले कित्याक इन असेंब्ली या ऑब्वियसली आमचें पळय काम आसा ओपोज करपाचें सरकाराचे जे वायट गोश्टी आसा त्यो मांडपाच्यो आनी तेका लागून आमी ऑपोजिशन आसात आनी आसतले हें आमी पयलूच क्लियर केल्लें युनायटेड जावन इंडिपेंडंट आमी पयलूच सांगलां की हांव फाल्यां कोण आसतलो नासतलो फाल्यां कोण आसत नासत आमी सांगूंक शकना बट हांव एज अ इंडिपेंडंटली आसतलोच न्हू ओके थँक्यू आयज धाडटा एक विषय आसा की तुमकां सगळ्यांक फॉर्ड करता गोवा गव्हर्मेंटान डेलिगेशन केल्लें पळय तेका प्रायम मिनिस्टर मेळ्ळो ना जाल्यार तुमच्या इलेक्टराक कितले पळय आमचो म्हाजें एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हाजें कर्तव्य जाता की प्रायम मिनिस्टराक हो विशय सांगचो आनी तांकां धाडचो कारण हे प्रत्येक गोंयकारांक तशेंच प्रायम मिनिस्टराकूय कळपाक जाय की कितलो डेंजरस हो मॅटर आसा तुका दिसता आतां प्रायम मिनिस्टराक खबर ना कशी ना ताका खबर आसा पण हे आमचो करते फाल्यां ताणें म्हणूंक जायना की आपणाक कोणाक बरोवन दिवंक ना आपणाक कोणाक धाडून दिवंक ना कित्याक आयज एज अ इलेक्टेड पूण आतां ते एज अ रुलींग सांगता तेणी ऑलरेडी प्रायम मिनिस्टराक आनी हाका अमित शाहाक बाय इन्फॉर्म केल्ले आहा म्हणून पळय रुलींग सांगतले पण हेजेर आमी मेन्शन केला कितें डेंजरस हें आसा तें कितें इश्यू जावपाचो आसा ते मेन्शन करताले की अशें अशें म्हाजें आसा बट कितें जावंक शकता अर्थक्वीक जावपाक शकता हें ताका खबर आसा ना फाल्यां लोक मेले अर्थक्विकान मागीर कोण वयर सरतलो ताका खबर ना तें सो हेजेर आमी मेन्शन करता आमी डेलिगेट फाल्यां समज तेणें सांगलें की आमी या म्हणून आमी ताका सायंटिस्टांक घेवन आमी एक्सप्लेन करूं शकता ताका सर तुम्ही म्हणला सध्या आता ऑपोजिशन तुम्ही आता वांगडा हाडूंक सोदता सगळे NGOज बीन आता ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ दी ऑपोजिशन NGO सगळे वांगडा आयिल्ले आसा फक्त तुम्ही ना सेपरेट आतां ऑपोजिशन सगळे वांगडा येयल्ले आसा थंय ऑपोजिशनाक बसोन विजय कितें उलयतालो काँग्रेसीचे उलयतालो दिगंबराचें नांव घेतलें ताणें तेन्ना कित्याक लागून सगळे ऑपोजिशन तेन्ना दिगंबराचें नांव तुम्ही जेन्ना आझाद मैदानाचेर महादेवीचेर मिटींग घेतले तेन्नाय तुम्ही ऑपोजिशनाकूच अटॅक टार्गेट आमी पळय टार्गेट करून नासले आमी फॅक्ट कितें आसता दाखयल्ले आमी स्क्रीन घातलेले थंय फॅक्ट दाखोवपाक आमी ते बेश्टेच तोंडान येता म्हणून उलोवना पण तुम्ही फॅक्ट दाखयताले दाखोवनी तेंकां सगळे सोल्युशन कितें मागीर आमी पळय आयज तुमी सगळे सांगता पळय त्या भशेन आमी उलो मारता न्हू सगळ्यांक की जो हें आसा ऑपोजिशन युनिटी आसा ती बंद करून दाखोवया हांव आसा आमची पार्टी आसा आमी बंद करपाक आमी आसा सगळे बंद करून दाखोवया सगळे करूया आमी उलो मारता स्टार्ट कर मरे पब्लीक अवेअरनेस आमी स्टार्ट केल्ली आसा आमी ऑलरेडी स्टार्ट करून ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ द ऑपोजिशन हॅड थँक्यू खाली फीचर्स असले तुमचं फीचर्स असला असता नाही का